आयज गोयच्या भाजप सरकाराक गोयच्या आवाजाक लागून सनबर्न फेस्टिवल 2020 बंद करपाची पाळी आयली। हेजे फाटलें कारण म्हणल्यार गोयच्या लोकांचो आवाज, गोयच्या प्रजेचो आवाज, जे काँग्रेस कार्यकर्ते आसा, लोकांचे प्रतिनिधी आसात, सेवक आसात, त्या लोकांनी आवाज ह्या गोंय सरकाराकडे पावयलो। तांकां सांगलें परिस्थिती कितें आसा ती। आज देशाक, जगाक महामारी आयिल्ली आसा, देशाक दुसरी महामारी आयिल्ली आसा। जे गोंयाक थर्ड स्टेजीचेर आमी कोविड-19 कोरोना व्हायरस पावल्ले आसा। ह्या परिस्थितीक आमच्या गोयच्या भाजप सरकारान सनबर्न फेस्टिवलाक परवानगी दिल्ली, पण जागृत गोंयकाराक लागून, जागृत प्रजेक लागून आज ह्या सरकाराक, भाजप सरकाराक सनबर्न फेस्टिवल बंद करपाक भाग पडले आसा। ह्यो आज तो विजय आसा गोंयकाराचो, गोंयच्या प्रजेचो, ज्या गोंयच्या गोंयकाराचे आमी सेवक जावन आसा, त्यांचा आवाज जावन आसा। आनी हेजे मुखार बी सांगता, प्रत्येकदा गोंयच्या हिता विरुद्ध, गोंयच्या संस्कृती विरुद्ध, गोंयच्या अस्मिताये विरुद्ध जे वयतले तेमकां आमी धडे शिकयतले। आज ह्या जे एक सन्मानाचो आसा, हेज पयलीं बीन काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फाटले फाटी ह्या दिसाक कितले दीस जाले कंटिन्यू आंदोलन चालू आसात। फाटल्या दिसाक आमी पोलशाच्या डबल ट्रॅकिंगा विरुद्ध आवाज केलो, तेन्ना आमी सरकाराक डबल ट्रॅकिंग कॅन्सल करपाची पाळी आयली। तेजे पयलीं ज्यो लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा तेजे खातीर तेणी विनाकारण सर्टिफिकेट मागपाक लागले, लायफ सर्टिफिकेट, ती बसून आमी आवाज करून सरकाराक बंद करपाक भाग पाडले। आमी प्रत्येक गोष्टीक सरकार जे निर्णय घेता, जे रॉंग निर्णय घेता, रॉंग डिसिजन घेता, ते आमच्या आवाजान बंद करपाक पडटा। आनी आज हो गोंयकाराचो आवाज, गोंयचो आवाज आमच्या देवाच्या, जाणटेल्याच्या, पुर्वजाच्या आशिर्वादान असोच गोंयकारा बरोबर उरतलो। जे पळय कितें नाका गोंयकारांक, जे पळय कितें नाका गोंयकारांक, ते सदांच आमी बंद करतले।